बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मुगाच्या भावानो भयणीनो, सगळे सदाभक्ताचे परब आज आमी संभ्रमच्या या संदर्भात बोपय सक्रामेंताच्या आराधनाक आमी सांगता मेळ्ळ्या वाजता सदाभक्ता सगळे सर्गींच्या दरबारा सगळे मेळून त्रिएक देवाक अर्घ होगलाब दिवन ताची स्तुती आमी गावया. आमचे जिवीत त्रिएक देवाक आमी समर्पण दिवया. गावन गीत देवा बापाक तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएका देवा तुका शरणम. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको O4 संको 190 पेज 190 O4. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या देवा बापा. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या देवा बापा. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या जेजू सोम्या. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या जेजू सोम्या. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. देवा बापा तुका शरणम, जेजू सोम्या तुका शरणम, पवित्र आत्म्या तुका शरणम, त्रिएक देवा तुका शरणम. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या पवित्र आत्म्या. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या पवित्र आत्म्या. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या जेजू सोम्या. हालेलुया गावया स्तुती ताची करया महिमा, ताका दिव्या देवा बापा. हालेलुया गावया स्तुती
ताची करया महिमा ताका दिव्या त्रिएक देवाक हालेलुया 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 बाप्पा पुत्रा पवित्र आत्म्या त्रिएका देवा तुका स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा. मुगाच्या भावांनो भगिनींनो, सहसंदा भक्ताची परब आज आम्ही आचरण करता असताना देवाचे उतर आम्ही नियाळ करता. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतावन अवस्वर 2 9व्या वळींतावन. Letter of St. Peter, 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10. तुम्ही विसून काढलेली परजा, रायाळ याजक वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र आणि देवान आपलेच दायज करून घेतलेलो लोक, काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुम्ही गाजयजय म्हणून ताणे तुमकां विसल्यात. भावांनो भयणींनो, सा पेद्रू हांगासर सुरविल्ल्या पवित्र सभेक तांची खरी वळख तांकां दिता. क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक तांणी निर्धार केलो आसता. सोम्याचो पाटलाव करता आसतना तांची ती आयडेंटिटी, तांची वळख, ही अस्मिताय कितें म्हणून तांकां तो उगडापे करता. म्हणटा तुमी विसून काडलेली परजा जावन आसात. म्हणटा देवानच तुमकां विसून काडलां. देवान तुमकां एका निर्दिश्ट उद्देशा खातीर विसून काडलां आनी ह्या खातीर तुमी सादो लोक न्ही, रायाळ याजक वर्ग तुमी जावन आसात. एक पवित्र राष्ट्र तुमी जावन आसात. आपलेंच दायज करून देवान घेतलेलो लोक तुमी जावन आसात. मुखाचे भाव भयणींनो, सांता भक्ताचे जिवीत आमी नियाळ करता आसतना हें सामकां उगडापे जाता. सांत भक्त आपली ती अस्मिताय कितें म्हूण वळखून घेवन देवाच्या महिमे खातीर संवसारांत जियेले. आमच्या बरेच सादे ते जावन आसले, आमच्या बरेच अस्कत, आमच्या बरेच संवसाराच्या परिस्थितींत ते जियेले. पूण तांच्या जिवितांत देवाक पयलो जागो दिवन एक विसून काडलेली व्यक्ती ती जावन आसात. देवाच्या महिमे खातीर ती जियेली. काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी गाजयजय म्हणून ताणें तुमकां विसल्यात. म्हणटा पळय पुस्तक, म्हणजे देवाची ती उत्तीम कृत्यां तांच्या जिवितांत तांणी सदांच गाजयली. आनी ह्या खातीर आमी मोगाच्या भाव भयणींनो, सदां भक्तांक विशेश तरान हाचे दिसा मान करता. सा पेद्रू आमकां सांगता ताच्या पत्रांत, पहिल्या पत्रांत 4थ्या वस्वरांत 10व्या वळींत, देवाच्या विविध देण्याचे आडालतेदार तुम्ही जाल्ले बरी हर एकलो आपणाक मेळ्ळां ते देणे एकामेकाच्या सेवेक उपयोग करूं. म्हणजे हांगासर तो सांगता देवाच्या कृपेचे सेवाक तुम्ही जाया. आनी म्हाका जेन्ना सांता भक्त म्हणटा आसतना देवाच्या कृपेचे सेवाक जावन ह्या संवसारांत जियेले आनी सदांच ते आमचे खातीर मागून आसात, विनंती करून आसात. तांचो आदार आमकां ते दिवन आसात. आमी हर एकल्यानी एक दीस त्याच सर्गराजांत तांच्या त्या संगतपणांत तांच्या देवबापाच्या त्या महिमेंत आमी जियेचे म्हणल्या खातीर तांचो आदार आमकां आसा. हेब्रेवांत बरयल्लें पत्र आमकां सांगता 12व्या वस्वर पहिल्या वळींत, एका कुपान वेडो घाल्ल्या बरी भवार्थ्याच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला. भावार्थाचे वर्ते साक्षी जावन मोगाच्या भाव भयणींनो, सर सदां भक्त आमचे पासत निरंतरी विनंती करून आसात आनी तांच्या मागण्याचो आदार आमकां आसा म्हणलें सत पवित्र सभा आमकां आज उगडापे करता. तारी करून मोगाच्या भाव भयणींनो, दोस संगती आज आमी प्रत्येक जावन करूंक जाय. संता भक्ताचे परब आमी आचरण करता आसतना पयल्यान पयलें आमी त्या तांच्या वर्त्या जिवितांतावन आमच्या जिविताक प्रेरण जोडूंक जाय. मात्र न्ही, देवान वर्त्या कृपे तांकां भरून तो एक विशेष ताची महिमा परगडूंक फोव केल्ल्या खातीर ताणें देवाक आमी आज अर्गां दिवंक जाय. सांगात मोगाच्या भाव भयणींनो, संता भक्तांचो आदारय आमी मागूंक जाय.
आमच्या जिवितांत आमी विविध तरांचे अस्कत काय वळोवंक सोदांव, विविध तरांच्या वायटाक आमी सपोरतांव, पूण सांता भक्ताच्या त्या आदाराखाल आश्रयाखाल आमी रावून सर्गीचो तो आदार आमी जोडटा आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी सांता भक्ता बरी आमच्या जिवितांत जैत वचतांव. आमची ती आयडेंटिटी देवान आमकां दिल्ली ती ह्या संवसारांत आमी खरेंच जिवंक शकता. तर मोगाचे न्हू आज तीच कृपा आमी मागून घेवया ह्या आराधना वेळार. सोम्यान आमकां हर एकल्यांक नांवान आपयलां, ताणें आमकां वेंचून काडलां. तो म्हणटा तुमी म्हाका वेंचूंक ना, हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात. तुमी उरच्यात असले फळ दीस जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात म्हणटा सोमी. ही आमची अस्मिताय जावन आसा ती वळखून घेवया आनी सोम्याची कृपा आमी आज प्रत्येक तरां जोडून घेवया. आमी ताचे थंय संवसारा भक्ता बरें विश्वासी रावून ताका महिमा दिवच्याक घेवया आमी गीत. ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको आई 41 पान संको 131 पेज 131 आई 41. ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನನ್ನಾರಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ, ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ತೊಳೆದು, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ, ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. सोम्या सदां तुजे थंय हांव कशें दावोली मानो स्वास करता पर्यंत सोम्या तुजे खातीर तुजे महिमे खातीर हांवें जेवच्याक तुजी कृपा मागता. संता भक्ताचे जिणेचे आदर्श घेवन म्हज्या जिवितांत
म्हजी अस्मिता वळखून घेवची येवंक सोम्या तुजी कृपा आसूं मागता. ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾವೋಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. आमची चवथ्या सवायच्या दिसाची सोम्या मुखार आमी दवरया. जल्मा दिवसाच्या रणकरच्या सर आमच्या भाव भयणी उडास कडून तांच्या पासून आमी आज मागया. आज जल्मा दिवसाच्या रण करतात एडविन रेगो, ॲरन मेंडोन्सा गोंयांतावनू, मॅक्सिम रॉड्रिगस मोडबिद्री, मेल्विन आनी जुलियाना फेर्नांडीस कैकंबा, रिशॉन थियो सँगतीस मिलाग्रिस, ग्रेगरी पिंटो आंजेलोरू 25 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करता, रॉयसन लेविस पनियोरू आनी 61 वर्सां जल्मा दीस क्लिटा सल्डाना बँगलोर ह्या आमच्या भाव भयणीक जल्मा दिसाचे शुभाशय आज आमी पठयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आमी आज मागता. हांगासर आमकां कुटुंबान लबल्यासर बऱ्यापणा पासून सबारणे अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांचे संगी मेळोवन आमी आज धन्यदेवाक वाखाणटा वन अर्गां दिता. प्रत्येक जावन अर्गां दिता सेवरीन मेंडोन्सा कुलशेखर तावनू लोबो कुटुंबांत लबल्यासर बऱ्यापणा पासून अर्गां दिता पुत्तूर तावन संता भक्तांक अर्गां दिन वाखाणटा ग्रेसी डिसोजा उडपी, तशेंच जेन डिसोजा तिरपुरू, सांत आंतोनी आनी सालोरेन्साच्या मनाक आज अर्गां दितात. हरीश फेर्नांडीस सामसे तावनू अर्गां दिता. वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बँगलोर तावन सांत आंतोनी सांत जूड आनी संतांच्या मनाक अर्गां दिता. फिलोमिना मिरा रोड तावनू बरी भलायकी लाभल्या पासून अर्गां दिता. हिल्डा तशेंच कुटुंबान म्हणल्यार सर बरेपणा पासून अर्गां दिता. मारिया डिसोजा किन्नीगोळी तावन तांचे सवय आमकांय लाभल्या सर बरेपणा पासून सोम्याक आमी अर्गां पाठोवया. तशेंच आमचे कितें ते सामा आसात, कर्जो आसात, मागोवंक सांगले आसा, तांचो उडास काडून तांच्या पासून ते आज आमी मागया. प्रत्येक जावन आज हांगासर मागोवंक सांगलां बऱ्या भलायके पासून बेबी मैखेल फलनीर तावन ताचे पासून आमी मागया. तशेंच कुटुंबात आसा पासून मागणी जाता मारिया डिसोजा किन्नीगोळी तावन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या सर्वांचो आमी आज उडास काडया. ससनचो विशय तांकां आमी आज मागया. आज आमी उडास काडटा प्रत्येक जावन जॉय डिसोजा कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास काडटा. प्रमिला डिसोजा ब्रह्मावर तावनू मागता आमी देवादे लुसी आनी पाऊल डिसोजा मनूर तावनू देवादीन रम्या फेर्नांडीस गुरुकुरपूर कैकंबा तावन देवादीन बाप अगस्टीन लोबो आनी बाप्टिस्ट लोबो पुत्तूर तावनू देवादीन जोसेफ आनी लुसी डलमेडा कारकोल तावन सरकार जीवदात्म्या बसोत मागणे सरता मार्गरेट डेसा कोलारगिरी तावनू कुटुंबांतल्या अंतरल्या सो उडास करून मागता. मंगळूर तावनू रिमा सलीन तशेंच कुटिनो कुटुंबांतल्या सर्वां पासून मागता रिमा सलीन.
मागता आम्ही देवादीन हेलाड रॉड्रिगस परमायतावनू कुटुंबांतल्या सर्व सुडासकडून आज मागणेस आता अनिता डिसोजा तसेच सिल्वेस्टर डायस मागता आम्ही देवादीन एडवर्ड रोसारियो बटपेतावनू देवादीन बेनडिक्टा आणि फ्रान्सिस डिसोजा निर्मार्गा कुटुंबांतल्या बसवत आज मागणेस आता जुलियाना सेरा हॉस्पिटल मागता आम्ही देवादीन रवी अँटनी डिसोजा बंदेलतावनू तसेच कुटुंबांतल्या सर्व सुडासकडून आज मागता विद्या डिसोजा बंदेले आणि वलेरियन कुटिनो मँगलोर तावनू मागता आम्ही देवादीन मिंगेल आणि मॅगदलिन डिमेलो खाद्री मँगलोरू देवादीन रेमेजियोस आणि मीना डिसोजा वलेन्सिया देवादीन नवीन रोशन मिनेझिस कासिया मँगलोरू देवादीन स्टेल्ला आणि लुईस डिसोजा मुंबई डिसोजा कुटुंबांतल्या सुडास करता एलिझा डिसोजा मुलकी तावन मागता आम्ही देवादीन जॉन आणि फेलिक्स डिसोजा बोळा देवादीन मेरी आणि जस्टिन बेलमान पुलगतल्या सर आत्मा सुडासकडून आज मागणेस आता तसेच नोरोना कुटुंबांतल्या प्रसोद मागता हिल्डा नोरोना बज्जोडी तावन देवादीन लिल्ली पिंटो कुलशेकर आणि कुटुंबांतल्या सर्व सुडास करता जुलियाना कुएलो मँगलोरू मागता आम्ही देवादीन जोकिम डिसोजा आणि मरिया रेशेल लोबो कुलशेकर तावन कुटुंबांतल्या अंतरल्या ससना सुडासकडून मथायस कुटुंबाच्या संध्या बसोत लोबो आणि कस्त्रेनो कुटुंबा बसोत आज मागता अम्ब्रोज मेबुल मथायस सारीपडला तावन मागता आम्ही देवादीन इग्नेशियस आणि कॉसेस फर्नांडिस मँगलोरू देवादीन एलियास वास मँगलोर देवादीन हेलेन मॉरस मँगलोर देवादीन नॉर्बर्ट आणि बेनेडिक्टा सिक्वेरा कोळालगिरी ते सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांसो सर आमच्या मोगाच्या सो उडास करया ससनोसो विषय तांकां आमी मागया ससनोसो विषय दी तांकां येसोम्या आनी निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानान ते विषय घेवन दीत आमेन सरल्या समेस्त भावार्थांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानेन विषय घेवन दीत आमेन समेचे आशीर्वाद आता आमी स्वीकार करया मंदिरां तुझ्या भीतर सोरो गातो तुझी महिमा नावाडता की तुझी आयच्या दिसा म्हूण आलेलुया 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 बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्ततेई म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो भगवंतपण पवित्र सभेचे बहु आकर्षक मुखामोळ जावन आसा म्हणटा पापा फ्रांसीस होलिनेस इज द मोस्ट अट्रॅक्टिव्ह फेस ऑफ द चर्च. सर सांता भक्तांची जिणी आमकां खरेंच आकर्शीत करता मात्र न्ही आमकां एका तराची उमेद आनी प्रेरण दिता. सर्गींत हांव आमकां समेस्तांक मजत बसयता आनी आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडावळ जोडूंक आमकां पंत हवनी दिता. आज आमी सांता भक्तांची परब संभ्रमत आसतना आमी प्रत्येक जावं धन्य देवाक अर्घां दिवंक जाय सर सांता भक्तीच्या सदा भक्ताच्या त्या आकर्षक जिविता पासत आमकां आदर्श जावन तांचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आसतना तांच्या जिविताची आमी आज देख घेवंक जाय मात्र न्ही तांचे तावन प्रेरण जोडून
तांची मजती आमी दिसपरते मागोवंक जाय. तर आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयत आसतना संत भक्ताची देख घेवन तांच्या आदर्शकाल आमच्या जिविताची मेठां सर्गीच्या वाटेन आमी काडच्याक पदेक जावन ह्या बलिदाना वेळार सोम्याची कृपा आमी जोडून घेवया. हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पातकां आमची वळखून आतां बोगसाने आमी मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बगेव सदां संवकार मुरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेधार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या ईशा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्वद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवापाचे महिमेन येशू क्रिस्ता एकलोच तू एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्लें जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाकानूंक आमी आज हांगा एकठांय जाल्या ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवोन भावा भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता सर्गी तांच्या संगता आमी तुका वाकानूंक पावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे शुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. उक्तापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवां दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो जिवंत देवाची मोर हातीन घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतालो. धरणीची आनी दर्याची देसवाड करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक
व्हडल्या ताळ्यान ताणें बॉब मारून म्हळें, नाका, आमच्या देवसेवकांच्या कपलांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बादाक करिनाकात. आनी मोर घाल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकलें. इस्रायेलाच्या समेस्त कुळ्यां मदले ते. हें जातच कोण्याच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकां समूह हांवें देखलो. तातूंत सर देसाभासांचो आनी जाती कातींचो लोक आसलो. तो लोक दोवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खाजरा ताळे घेवन शिंयासणां आनी शेळये समोर उबो आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बॉब मान म्हणालो, ताराण शिंयासणार बसलेल्या आमच्या देवातावन, ताराण शेळयेतावन. शिंयासणां भोंवती मालगड्यां आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले समेस्त देवदूत शिंयासणा समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, वयतें, आशिर्वाद आनी महिमा, जाणवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवां मालगड्यां मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, दोवे दगले घाल आसात ते कोण? ते खंय तावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें, तो व्हड आकांत उतरून आयलेले म्हळ्यार हेस्ते. तांणी आपले दगले शेलयाच्या रक्तान धुल्यात आनी दोवे केल्यात. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सरी मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संवसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. श्लोक. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळात? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तींक आपले काळीज उबारिना तसल्याक फावो. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो जोडटलो. असली मनशां ताचें दर्शन पळोवंक आशेतात. तुजें मुखामळ पळोवंक आत्रेकतात ती हिंच जाकोबाच्या देवा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. सांजोवच्या पयल्या पत्रांतलें वचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां. निसाकी आमी देवाचीं भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाचेनो, आतां आमी देवाचीं भुरगीं. फुडें आमी कितें जातल्यां तें आमकां येदोळ पर्यान उगडापेस जावंक ना. पूण तें उगडापेस जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताजे सारकीं जातल्या म्हूण सांगनाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हर एकलो, जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. हल्लेलुया गावया सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हालेलुया गावया सौम्या करसिया, ताच्या पवित्र नावा होगळी कुसार्या. हे या म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वसन वयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणटा सर्वेस्पर.
Alleluja gawię, sumjaka sija, tacia powitnawa, kogli kusarja. Alleluja gawię, sumjaka sija, tacia powitnawa, ओगळी कोसार्या सर्वे स्पोर तुमचे सोवे असो तुमचे सोबे असो. मातेबा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या. लोकांचो जमो पळयवन जेजू दोंगराक चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस ताचे सरशी आयले. तवळ तांचे लागीं उलोवन हे परी तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणां आसात ती कितली भागी. सर्गींचे रास तांचे रुदान करता ती कितली भागी. देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी. पृथ्वी जातली तांचे दायज. देवाची खुशी करूंक भुकेतात आनी थान येतात ती कितली भागी. ती दादोशी जातली. दया दाखयतात ती कितली भागी. तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी. देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी. तांकां देवाची भुरगीं म्हणटली. निती पासो दगदनी भोगतात ती कितली भागी. सर्गींचे राज तांचे. म्हजे पासो तुमकां अकमान सोसूंक दगदनी बगूंक आनी सवतरांची घडपाक तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा. कित्याक सर्गराजांत यथेस्त प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदी आशिल्ल्या प्रवाद्यांकी तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बुकसुपातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. सांतांक पळोवचे. सांता सवे आसचे. सांत जावचे. तें कितलें स्वादीक संतोशाचें म्हणटा सांत आगोस्तीन. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांता भक्तांची परब आज आमी संभ्रमचे ह्या वक्ता एक चिंताप आमचे सदावच जावन आसा की सांत जावचे थोड्यांक मात्र एक देवान दिल्लें आपोवणें म्हणून. भाग्यवंतपण थोड्यांक मात्र सीमीत म्हणल्यार एक चिंताप आमच्या मोतीन आसूंक पुरो. एक सूख चिंताप तें जावन आसा. पवित्र पुस्तक आमी वाचता आसतना आमकां स्वस्थ कळीत जाता. देवान आमकां हर एकल्यांक भाग्यवंतपणाच्या जिविताक आपयलां. तेसलोनिकांक बरयल्लें पयलें पत्र आमकां सांगता 4 व 3 वळींत तुमी भाग्यवंतपणान जियेजे म्हूण देवाची खुशी जावन आसा. देवान आमकां ताच्या सारक्याची आनी स्वरुपायाची जावन आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, ताच्या भाग्यवंतपणांत आमकां हर एकल्यांक भागीदार केल्यात. तारीकून भाग्यवंतपण देवान आमचे खातीर केल्ली एक वर्ती विसवण जावन आसा. देवाचें वर्तें देणें आमकां जावन आसा. सान पावलो एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 1 वचपरां 4 वळीन सांगता, ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी खताबीन जावच्याक संवसाराचे स्थापने आदींच क्रिस्तांतय ताणें आमकां विसल्यात. ही विसवण देवान आमचे थंय केल्ली मोगाच्या भावान भगवंतपणाची आमच्या जल्मा वेळार मात्र न्ही, संवसाराच्या स्थापने आदींच म्हणजे देवाचें वर्त येवचें आमचे पासो जावन आसा. भाग्यवंतपणाचें जिवीत आमकां समजता. आनी ह्या खातीर भोव वर्त्या रितीन वाडलेली सांतीन आमच्या काळाची मदर तेरेसा ती सांगता, होलिनेस इज नॉट ए लग्झरी ऑफ ए फ्यू बट एन इंट्रिन्सिक नेसेसिटी. पवित्रपण
थोड्या जणांची एक लग्जुरी नाही, थोड्या जणां खातीर जिवंक मात्र देवान आपयलेलें, पूण हर एकल्यान पवित्रपणां जिवोवचें, भगवंतपणां जिवोवचें गरज आसा म्हणटा ती. ब्लेज पास्कल नांवाचो एक देवशास्त्री म्हणटा मनशान 3 थरान वर्तेपण आपणावेत आमच्या जिवितान म्हणटा. 3 तरांचें वर्तेपण आसा. एक तो म्हणटा भौतीक रितीन फिजिकल ग्रेटनेस, म्हळ्यार आमी जाणा मिस्टर वर्ल्ड म्हणटा, मिस वर्ल्ड म्हणटा, आपल्या देनांत आपल्या सभायांत वर्तेपण आपणावचें, तसलें तांकां एक वर्तेपण आसा. आनी एक तराचें वर्तेपण तो म्हणटा इंटेलेक्च्युअल ग्रेटनेस, म्हळ्यार विशेष तराची बुद्दवंतकाय मनशाक आसता. आनी त्या बुद्दवंतकाय वरवीं ती नवे नवे संगती संशोधन करता. सायंटिस्ट आसात, आर्टिस्ट आसात, नवे नवे संगती कोणाक कळीत नासले संगती ते सोदून काडटात. आनी ह्या रितीन एक तराचें वर्तेपण ताच्या जिवितांत आपणायतात. पूण म्हजे भाव भयणीनो, आमी जाणा हें दोनी तराचें वर्तेपण सगळ्यांक फावो जायना, थोड्यांक मात्र तें. पूण आनी एक तिसऱ्या तराचें वर्तेपण आसा, तो म्हणटा तें देवान हर एकल्याक फावो केलां, आनी तें जावन आसा स्पिरिच्युअल ग्रेटनेस. आत्मीक रितीन वर्तेपण आपणावचें तें सगळ्यांक देवान दिलां, तें वर्तें देणें जावन आसा. आनी हें म्हज्या भाव भयणीनो आमी सांता भक्तां थंय पळयता. संत भक्त तांचें जिवीत आमी पळोवंक जाल्यार आमचे बरीच सादे मनीस ते जावन आसात, आमचे बरीच अस्कत मनीस ते जावन आसात, आमचे बरीच उणेपण आशिल्ले मनीस ते जावन आसात. पूण म्हज्या भाव भयणीनो, त्या तांच्या अस्कतकायेन तांच्या उणेपणांत देवाच्या कृपेचो तो आधार तांणी जोडलो आनी तराच्या वायटाचेर जैत व्हरून देवाच्या राजा खातीर ते जियेले. आनी ह्या खातीर तांकां आमी आज विशेष रितीन मान दिता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें उगडापणाच्या ग्रंथांत, आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुवन धवे केल्ले ते जावन आसात म्हणटात. आपले दगले शेळयेच्या रक्तान धुवन धवे केल्ले. सोम्याची कृपा सदांच जोडून ह्या संवसारांत जिवन आमकां वरती देख दिल्ले सांत भक्त. तशेंच देवाचो मोग वळखून त्या पवित्र मोगांत आपलें जिवीत बांदून हाडिल्ले सांत भक्त जावन आसात. दुसरें वाचप आमकां तें सांगता, सोम्याचो तो व्हरतो मोग आमकां ताणें दाखयले, तो आमकां देवाची भुरगीं जावन जिवचे एक भाग फावो करता. तो मोग वळखून घेवन एकामेकां ते वांटून घेवन चेयले सांत भक्त. आनी तशेंच आयच्या वांदेलान मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता, जेजू आमकां ते 8 भागी दिता. देवाच्या राजा खातीर जिवन तेंच भागीपण स्विकार केल्ले सांत भक्त जावन आसात. आनी ह्या खातीर तांची ती देख आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आमी हर एकल्यान ह्या संवसारांत जियेत आसतना आमची दिस्त सर्गाचेर दवरून आमी चलोवंक आसा. तेंच प्रेरण आमकां सांत भक्त हर एकले दिवन आसात. एक बरयणार कवी जॉन ऑक्सनहॅम म्हणून तो म्हणटा, वापुरब्याची उतरां तो सांगता, टू एवरी वन देर ओपन्स अ वे, अ हायवे अँड ए लो वे, अँड एवरी वन डिसायड्स द वे ही सोल शॅल गो. हर एकल्याक आपल्या जिवितांत 2 थंयसर एक वाट मुखार आसा. एक उसली वाट आसा, एक नीच वाट आसा. पूण हर एकलो निर्धार घेता कसली वाट ताच्या आत्म्यान मुखार सरस जाय म्हणून. सांता भक्तांनी ती उंच वाट स्विकार केली, सोम्याच्या मोगान जिवोवची. तीच वाट आज आमकां प्रेरण जावन ते दाखोवन आसतना ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार सांता भक्ताची मजत आमी प्रत्येक जण मागया. आमच्या दिसपरत्या जिवितांत, आमच्या जिणे पयनांत आमी सोम्याच्या वाटेन समकोवन सर्गीची मेटां काडूंक सदां सोम्याक महिमा दिवंक. उबी रावया. आमच्या बाबार्थाची उसारणी आतां आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी प्रतिमेचो दिसता आनी ना दिसता सर वस्तू सौर असणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोच पूत तो सर्व काळारी आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला ताका रुसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशा पासोत आनी आमच्या सोडवणे पासो सर्गार थावन तो देवलो.
आणि पवित्र आत्म्या वरवीं अंकुहारमयाचे उदेरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस प्रता काल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस्त मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गाक चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांच्या निमेल्याची मुनसिबी करूंक वैभवान वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवडकेक शेवट आसोना आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता ईश्वर आनी जीवदाता अर्तो बापा आनी पुता तो निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवादा वरवीं तो उलयलो एकेस पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सतमंता पदकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. आयच्या दिसा आमच्या काळजांत आसली 34वा आमची मागणी ह्या वेळी भवार्थान सर्गींच्या बापा समोर आमी दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी संतां भक्तांच्या प्रेरणान सगळे देवपर्चेक व्हड उर्बेन सर्गींची वाट दाखोवच्या वावरान तुझे दैवीक कृपेन तांकां बर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या गांवच्या सर राजकीय आनी सरकारी मुखेल्यांनी आपणाची जबाबदारी समजून दुबळ्या आनी कश्टांतल्या लोकांतय दया दाखोवन तांच्या सर गरजांनी पावोवन नवी समाज रुपीत करच्या वावरान तांकां बळादेक कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या मलगड्या आनी पिडेस्तांक मान आनी गौरव दिवन मोगान तांची जतन घेवन उतर प्रायेर तांकां सांगात दिवन तांकां सर रितीन आदार दिवचे बरें म्हूण आमचे थंय रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सोमे संतां भक्तांक मान पाठयतना तांच्या भवार्थी जिणयेची देख तांचे आदर्श जावन घेवन जिणयेच्या सर घडितांनी तांच्या मेटांनी चलोवंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आज येवकारिस्तांत आमी वांटो घेतना आमी येवकारिस्ताचो चड आनी चड मोग करून उर्बेन वांटो घेवन आत्मीक बरेपण संवसारी जिवितांत आपणावंक तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. पोमगाळ बापा आज आमी तुज्या मुखार दवरली सगळी आमची प्रार्थना तूं मानून घे. आमी तुज्या भुरग्यांनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावून तुज्या कृपेन जियोंक आनी जशें संत भक्ताचे आदर्श आमच्या दोळा मुखार आसा ते आदर्श घेवन सदांच तुका महिमा दिवंक आमकां तूं फावो कर. जो जियेताय राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. भेटयता ही काणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पिता ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटोनी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगासो रूपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यानी भरजिनी आमची कृपादी जियेवच्या जिणी मोगाची. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोबे आमच्या सत सभानी गरजा सोबे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोबे सर पदवेदादेव बापाक मानतात असलें जावन दी म्हूण आतां आमी मागया. हे तुमच्या हातान तें बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नेक्या पयसच्या आदार सर्वीस पवर म्हणून घे. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जायते वोन केलें आनी अमार जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भावपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हूण आमी सतमंतांव आनी तांचे पासून तुका दिनवासून हो यज्ञ तुका समर्पितांव. तांच्या विनवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळांत बरीत जावं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे आवयसो सर्गींच्या जेरुजलासो आज करता आमी उत्सवासो दाबाजो. थंय महिमेक पावलेल्या आमच्या बाबा भयणीसो ससनाक गासता वाखन्नेसो थाळो. पळयोन प्रताप आपल्या वर्त्या सांद्यासो प्रतवेर फुलता संतोष पवित्र साबेसो. आमी तुजी आसक्त वाटसुरी भुरगीं भावार्थाच्या उजवाडान सोलोन वेतावती आदराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आवयच्या गोपान पावोक शेकी फुडें सरतांव धावी धावी. आनी समेज तुज्या दुतां भोगता सांगाती आतांस्तावन निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित 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 दळबार असो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. ओ सर्गी तुका जय जय. देवा आमच्या बापा तूं भोव पवित्र आनी आमचे तें भोव मोगाळ देखून तुजे ते आमचे उपकारी म्हूण दाखोवंक वो उंडो आनी दाकासो वायन तुजे मुखार आमी हाडटाव आनी आमच्या आयदनाचेर तुजो पवित्र आत्मो धाड म्हूण आमी मागताव. तसो पवित्र आत्मो ही आमची देणी तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत करून आमकां दिव. आपल्या मरणाच्या आदले राती जेजू आपल्या सिसांक घेवन जेवणाक बसलो. जेवणार आसतना ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासा करात. भावार्थाचो घुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजून आमकां करूंक सांगलां तेंच आमी आतां करता. ताच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो उडास करून आमचे पासत कुर्सार खेळायलेली ताची कूड आनी कुर्सार वारयलेल्याचे रगत तुका आमी भेटयता. बाबा जेजू आमकां तुजेशी पावयता ताचे बराबर आमकांय तुज्या वेंगेन घे. तूं आमचो मोग करताय देखून तुज्या जेवणांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तर ह्या जेवणांत तुज्या पुताची कूड आनी रगत आमकां दितना तुज्या पवित्र आत्म्याच्या सदोसान आमची काळजां भर. बापा तुज्या खंयच्याच भुरग्यांक तूं विसरनाय देखून आमी मोग करता तांकां. भोव करून फ्रांसीस आमच्या बापाक पिटर पॉल आमच्या गोळी बापाक हेरा समेस्त तुज्या गोवळ्यांक आनी मनेऱ्यांक सांबाळ म्हूण आमी मागता. आमच्या मेल्ल्या ल्हाना आनी व्हडांक तुज्या सर्गींच्या सुखांत घे म्हूण आमी विश्वासान परतता. कश्टा दुखेक संपडलेल्या समेस्तांची दया कर. देसा देसांनी आसलेल्या आमच्या क्रिस्ती भावा भयणीक आनी संवसारांतल्या सगळ्या मनशांक तुका वळखूंक तुजो मोग करूंक आनी शांतीन जियोंक कृपा दी.
बापा तुज्या पुता जेजू वरवीं तुवें आमकां दाखयलाय तो मोग ओळखून आमी अजाप जाताव आनी तुका आमी वाखणताव. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोम्या जेजून आमकां शिकयल्ल्या त्या मागण्या मुखांतर एका काळजान एका मनान सर्गींच्या बापाक आतां आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे. सर्वेस्परा सर वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली खंत बेजारांतली पिडेशिडेंतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें बरवशान नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. कित्याक जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळय आनी ह्या संगत सारी कुटुंब जावं जमलेलें आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आशिल्ल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या राजा खातीर जिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाल. तुजे कुशे प्रमाणे आमी समेस्तांक शांती समाधान दिन एकवटान सांबाळ जो जेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. माय मग असो गुर्तू जावं सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमच्या पासोत खुर्सार मरोन आमकां जिवीत दिल्लो तो देवाची ती शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शिळेते कोठारांचे आमी सर्व सुभागी. सम्या तुमचे भितर म्हाका फोवना पूण उतानस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले. हांव ताणेलो तेन्ना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावा तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणी तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा सगळ्या तुज्या पवित्र जाल्ल्या भक्तां सवें तुजे अजापवन पदवी आनी अगणित पवित्रताय संतोष बरीत काळजान आमी वंदीत हांव. सरकार आमकां आशेवन रावतल्या भावा भयणींच्या आदारान आमी हांगा वाटसुराच्या जेवणांत वांटो घेताव ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावं आनी शेकी तुज्या मैमेवन भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सरपोद्वेधार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार
क्रिस्ता संगी समकया संसारा बरी खबर परगटया सलोका प्रीतीन शांतीन जियेव्या समाजा उतरान करणे साक्ष देव्या क्रिस्ताया